A10, page number 5. A10. देवा मुखार उबो रावून आमचे मोदल्या फावो कोना फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानान पडोन साल्याची कोणू चुरो कशा आमकां चिंतली करच्या आयज देव आमचो उलयतलो कशा आमकां चिंतली करच्या आयज देव आमचो उलयतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेसू कृपा देव. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटोवया सोंपून गेल्ल्या मार्सलिनो आनी कार्मिना कुन्या हांच्या ओतम्या पासत. आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुजे फ्रांसीस मार्टिन्स हांच्या ओतम्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयच्या दिसा भाव भयणीनो केरीत भाशेन आमी दिनवासुया आमचे पवित्र सभेक पाप साहेबान 10 नवे सांत भक्त फावो केल्यात आनी तातूंतलो एक आमचो भारतीय देवा सहायम. केरीत भाशेन हो भाग्योन लेमॅन तुमचे भाशेन गृहस्थी मनीस जाल्यार आमच्यांनी सगल्यांच्यान भाग्योन जावंक जाता. जरी तर आमकां कसल्योय आडखडी आसत आमकां आमच्या जिवितान फुडें जायते तरेच्यो ताळण्यो पातकां आसत तरी आसतना आमच्यान भाग्योनपणाची वाट चलूंक जाता. तर देवाक आर्गां दिवया आनी आमचे मदले आमच्या भारतान केरीत भाशेन जायते जाण सांत भक्ताचें जिवीत जिवंक पावूंक मागुया. केरीत भाशेन मागुया आमच्या सरकारा पासत आमच्या चीफ मिनिस्टरा पासत आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरा पासत तशेंच आमचे सगळे जे एक्टिविस्ट आसात तांचे पासत. ह्या दिसांनी आनीक उचांबडाय जायना जावपाक पूण आमच्या गोंयांक जें कितें बरें आसा तें आमी सगल्यांनी सरकारान तशें लोकांन मानून घेवंक आनी जें कितें आमकां बरें न्हू सारकें ना तें कुशीन दवरूंक लोकां मदें आमच्या गोंयकारां मदें तें बरेंपण सांबाळून दवरूंक सगल्यांक कृपा दी म्हूण मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो बूक आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हजी आज्ञा घेता आनी ती पाळटा तो म्हजो मोग करता. देवाचो मोग आमी करता जाल्यार देवाचें उतर आमी सांबाळूंक आनी तें आमच्या जिवितांत पाळूंक दर दिसाक जेजू आमकां उलो मारता. हेंच करूंक हे मिसांत आमकां खतखत्यान कृपा मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमची पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सुदांच्याक वर मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सुम्या काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांक तूं एका मनाची आनी एका काळजाची करताय. जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक आमकां फावो कर आनी ह्या अती संवसारांत सुर्गीच्या सदां तोखतेल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूं चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन.
दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. जुदेवांनी आनी विदेशांनी आपल्या वडिलां सांगाती दोन दुतांक त्रास दिवंक आनी फातरावन मारूंक तयारी केली. दोन दुतांक हें गोमतोच ते लिकावनेच्या लिस्त्रा आनी देर्बा नगरांनी पळून गेले आनी थंय आनी भोंवतणच्या गांवांनी तांणी शुभ वर्तमान परगटलें. लिस्त्राक एक ओपांगूळ मनीस आसलो. तो जल्मान तोंटो जावन केन्नाच चलूंक नासलो. पावलू प्रवचन कोत्तालो तें ताणें आयकलें. पावलून आपली नदर ताजेर लायली आनी बरो जावंक ताका विस्वास आसा तो पळोवन व्हडल्या थाळ्यान म्हणलें, तुज्या पांयाचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केलें तें लोकांचे उर्पोजीन पळयना फुडें लिकोनेच्या भाशेन तांणी व्हडल्यान म्हणलें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मदें देंवल्यात. बार्नबासाक तांणी जोस म्हूण नांव घालें आनी पावलू मुखेल उलोवपी देखून ताका हेर्मस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडें आसलोल्या जेवसाच्या मंदिराच्या यादनिकान हार घालून नेटयलोले पाडे दारवंटाशी हाडले आनी लोकां सांगाती तो येवत भेटूंक सोदतालो. हें आयकून बार्नबास आनी पावलू दोन दुतांनी आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी लोकांशी धांवून वचून तांणी व्हडल्यान म्हणलें, इश्टानो, तुमी खबर कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचेच भाशेन मनीस, पूण तुमकां आमी बरी भितर आसा तितलें पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्या. ह्या कुड्ड्या देवाक फाट करून स्वर्ग आनी संवसार आनी समदीर तांचे भितर आसा तितलें रोचलां त्या जिव्या देवाशी परतून येयात. आदल्या पिंडगांनी आपआपली वाट दवरूंक सगल्या विदेशांक तांणी निर्मिलें. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गवाय दिनासतना तो रावंक ना. स्वर्गार्थान तो पावस धाडटा, काळा प्रमाणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवंक तांकां कुशाल करता. इतलें सांगूनय आपणाक योद करिना जावंक लोकांक आडावंक तांकां भोव आगोड जालें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. म्हणुया, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. तुज्या मोगा पासत, तुज्या विस्वाशीपणा पासत तुका मोहिमा फावो. तुमचो देव खंय आसा अशें ओनभावर्थ्यांनी कित्याक म्हणचें? जबाब. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर आमचो देव आपणाक जाय तें सगलें करता, पूण तांच्यो मुर्ती रुप्या भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो. जबाब. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. स्वर्ग आनी पृथ्वीचो रोचणार सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. स्वर्ग म्हणल्यार सर्वेस्पराचो, पूण पृथ्वी मनशाक ताचें देणें. जबाब. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. उद्गार. Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनान हाडटलो. Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक मुळे म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. जुदास इस्कारियोत न्हय पूण दुसरो ताका म्हणलें, सायबा तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो नाय पूण आमकां दितलोय हें अशें कितें? जेजून ताका परतीपाड केलो, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्यो आनी ताचे सवें तिकाण करतल्यो. म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात पूण बाप म्हजे नांवीन तुमकां शारुती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो. बाबा भयणीनो, देवाचें उतर दिसपोटी आमी आयकता. देव आमचे सगळें दिसपोटी उलोवंक सोदता, कित्याक देवान आमचो मोग केलो आनी मोगान आमकां रुचली. हो मोग ताणें आमकां आपल्या पुता वरवीं दाखोवन केलो आनी मोगान आमकां रुचली देखून देव आमचो अशें मोग करता की आमी संवसारांत सगळ्या सवें हो मोग विस्तारूंक दर दिसाक आमी प्रयत्न करूंक आपलें उतर आमकां तो पाठयता. भाग्यवंत आगुस्तीन आपल्या बरोवपान अशें म्हणटा, देव आमचो मोग करता आमी संवसारांत एकूच वस्त आसलेल्या परी वो आमी एकूच वस्त देवाक मेळ्ळेल्या परी देव आमचो मोग करता. गॉड लव्स अस एज इफ वी आर दी ओन्ली पर्सन इन द वर्ल्ड. आनी हेंच खरें बाबा भयणो, कित्याक ताणें आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमकां ताणें पाठयलो. हो पूत आपल्या जिवितांत सगळें जें बापान आपल्याक दिल्लें तें ताणें आमकां शिकयलें आनी आमकां तें उदीक आनी उदीक आमी आमच्या जिवितांत पाडूंक ताणें आमकां फरमायलें. इतलेंच न्हय, आपूण आमची सोडवण करूंक ह्या पुतान आपूण मरून संवसारांत आमचें तारण केलें. आनी आज बाबा भयणीनो, जेजू आमकां कांय बरीं उतरां म्हणटा, जो कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्यो आनी ताचे सवें तिकाण करतल्यो. कांय बरीं उतरां आश्वासनाची आमकां दिसपोटी. देव आमकां मोगान रुचता जाल्यार देव आमचो मोग करीत आसा. आमी घडयेक जायते पावटी ह्याच देवाच्या उतरांतल्यान पयस वेता. आमी देव आमकां उतर सांगता तितलेय पावटी आमकां शिडकायता. देव आमकां उतर आपलें दिता तितलेय पावटी आमकां उजवाडाक हाडटा. देव आपलें उतर आमकां पुरगोडटा तितलेय पावटी उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत आमी आपलें राज विस्तारूंक वावुरचें म्हणून आमकां तो स्फूर्ती दिता. कुडीक आमच्या जिवितांत असोगताय आसात. जिवितांत घडये आमकां आपस्वार्थीपण आसा. जिवितांत घडये आमकां संवसारांत गूल जाल्ले आमी आसा. ह्या वेळार तोच देव आमकां परतून जागयता आनी म्हणटा, जो कोण म्हजें उतर पाळटा आनी सांबाळटा तो म्हजे सवें न्हय पूण म्हज्या बापा सवें रावता. दिसपोटी आमची काळजां देवान आपल्या खातीर रचल्यात आनी काळजां बाबा भयणो शांत जातात जेन्ना आमी देवा सवें रिगून रावता. अशें स्तोत्रान आमकां मेळटा. तर दर दिसाक आमी ह्याच देवा सवें रिगून रावंक, ताचें उतर आयकूंक, तें पाडूंक आनी आमच्या जिवितांत नियाळटा आसतना उदीक तें विस्तारूंक आमी स्फूर्ती घेवंक आमकां सगळ्यांक आयचेच दिसान आमी दर दिसाक ह्याच मिसाच्या बलिदान आमी हाजीर जातना कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेवया C23 पेज नंबर 38. C23.
घालता बापाच्या दिसा आमच्या ताटात नुस्ती रूपा आमच्या ताटात नुस्ती रूपा कालोलो रुचकुंच्या फळां ओपता बापाच्या दिसा आमचे काळशीचो याद रूपा आमचे काळशीचो याद रूपा होच माल दोन्या वतानाचो आमदे ताय तूं पेटयलोलो हेंसाय सदां तुका पेटे मुर्तिलोले तुजेरूच न्ही होच माल दोन्या वतानाचो आमदे ताय तूं पेटयलोलो हेंसाय सदां तुका पेटे मुर्तिलोले तुजेरूच न्ही मोशे बाबूने मोशेन तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोवोरत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुपा बोरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो पोरमोड तुजे मुखार सोडून दी. ओतम्यान आमी शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलोल्या बलिदानाक फावो ती पुरी वांटो घेवंक कोण वाडायन आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायन सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर काडे आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पुणोदी करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सो दरबार निरंतरीन गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 तोलपारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणीक कोराचें रगत. पातकांचे बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Babartaco good porgotuya Jesu melo Jesu জীবন সারা Jesu নব্যানে তলো Jesu melo Jesu জীবন সারা Jesu নব্যানে তলো बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनव जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे गुडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुडेन रगत सुतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनू शिवोनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तां चेंपूर जोरीत मुखामोल पुडेवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सोर काडी तुका मानून त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगात तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमेन. दिसपोटी देवाचें उतर आयकूंक तें सांबाळूंक आनी आमच्या जिवितांत पाडूंक जेजून आमकां प्रार्थनांत शिकयलां बापाक उलो मारूंक तर बापाक खोतखोत्यान आनी व्हडा मोगान ह्या वेळार ह्या प्रार्थना वरवीं उलो मारून म्हणुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पळय दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवा दय करून जिवितांत सबोसके आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवच्या नोतरेक थांव तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांत ती वाटाय कित्याक रास वरकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दोन मृतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जी खुशी परमेन तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता रासपूत चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं तुमचे सगळ्या माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुगली आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेवया D9 पेज नंबर 51 D9.
प्रार्थुया. देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा जेजूच्या पुनर्शिवोनपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या स्वयंपाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गोठाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत सोडूय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आज भुरग्यांक पयलो कोमयाव घेतात तांकां सकाळीं 10 वाजता परिक्षा आसतली, जांकां कोणाक सांगलां तांणी येवचें म्हूण मागता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेवया F7 पेज नंबर 88. F7. जेजूक आमचे मोदें दवरूं, एकामेकाक प्रितीन दिवं, चोरया आमी पोतून घरा, ताच्या मोगाक मुशाक जिखूं. जेजूक आमचे मोदें दवरूं, एकामेकाक प्रितीन दिवं, चोरया आमी पोतून घरा, ताच्या मोगाक मुशाक जिखूं. जेजू चल्ला